बसून येता तुका आत्म्या सोदान बापा बसून येता तुका जेसूक मोगे दवरून जेसूक मुखार घालून जेसूक चिकटून रावून बापा मुखार येता आत्म्या सोदान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोदान बापा बसूंक येता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणानो, संतसाच्या उमाळ्यांनी आनी उपकारी मनान भरून आमी आयज आमच्या कॅथोलीक धर्मांत चड भक्ती आसलेल्या बायगन फ्रांसीस शेवेराची परब व्हडा दबाज्यान समोरपता. बायगन फ्रांसीस शेवेरान व्हडे हुशारकायेन शिक वर्तमान पयसिल्ल्या देशांनी परगटलें. हे वरवीं तो शूक वर्तमानाचो नीस परगडणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी योत आमकां शूक वर्तमानाचो परगडणेक प्रेरणा. तर हे मिसांत वांटो घेतना बायगन फ्रांसीस शेवेराचें जिवीत शूक वर्तमान उर्बेन परगटूंक स्फूर्ती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग फादर. थोडो वेळ आमी ओगी रावया आनी आमच्या मनान कितें इंटेंशन आसा तें आमी सान फ्रांसीस सावेराचे विनोदीन जेजू मुखार घालुया. कोणें आमकां कितें माग म्हूण सांगलां आसतलें तेंय आमी उगडास दवरुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागयोन सदांच आंकवार मळयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Christ eleison,
शिर्ये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची गाबलूत कोर तूं बापाच्या उजव्या बोसाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्वोस एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया बापा उदेतींच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलोय त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाची ओळख आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवंक ताणें आमची काळजां लासयलीं आनी ताचेर बाबा दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितली सोबीत पावलां तीं दोंगरा वेल्यान चलून येता ताची बोरी कोबोर तो हाडटा शांती सोडवून परगोडटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता चीट दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात ते सोगले एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोट्टान जाल्लें जेरुजाल्याचे गोरा निवासणो कुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पुर्जेक बुजयता जेरुजाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन जातलो. Soglia संसाराक वचप शुवर्तमान परगट करा. Soglia संसाराक वचप शुवर्तमान परगट करा. नवें गीत रोचून गायात परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोर गितां गायात. जबाब Soglia संसाराक वचप शुवर्तमान परगट करा. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें परगोटात ताळोन ताचें. जबाब Soglia संसाराक वचप शुवर्तमान परगट करा. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कवतीत विजमिता. Soglia संसाराक वचप शुवर्तमान परगट करा.
पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात, परमेस्पराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. Soglia संसाराक वचो, शुभ वर्तमान परगट करा. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजून सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. Soglia संसाराक वचो, शुभ वर्तमान परगट करा. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणींनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. ते हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरीकूय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक सोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक सोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण सोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. वचात आनी सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाल संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे सांगाताक आसा म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्गो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इगरान दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगली रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो. पूण जो सोत मानिना जायत तो क्यास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतोल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो बासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमिया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसलो. तांणी वचून सगल्या कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातोल्या 20 मितां उदेशी तांचें उतर थीर आयतालो. जेजू क्रिस्ताचे
शुभवर्तमाने Wakari tuka Krista. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराचे फेस्त समोर पिताव. पूण ही काणी देवाची जे देवान सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितान केलेली. जोरी तर आमी हांगासर पळयल्या सेंटराक जेजू आसा. मागीर आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगतलो की जेजूक आमी मोदेकात दवरचो. आयज जेन्ना आमी ती कूड सान फ्रांसीस शावेराची पळयता, आमी पळयता देवान जे सान फ्रांसीस शावेरांचे जिवितान केला. इट इज अ स्टोरी ऑफ गॉड वर्किंग इन सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी सान फ्रांसीस शावेर म्हणटलो आपणाचे जिवितान देवान आपणाचे जिवितान देवाचे मुखामोल तेणें दाखयलें. जायते त्रास ताका पडले. ते जेन्ना तो जर्नीन वयतालो, वादळ येताले, पूण ताका खबर आसली की देव पावतलो. जेन्ना तो लेप्रोसी पेशंटा बरोबर आसलो, ताका त्रास आसले, पूण ते देवाचे मुखामोल तेचेशी आसले. केन्ना केन्ना ताका आमचे भाशेन सकाळी उठोवंक पडटाले, केन्नाय राती लेट न्हिदोंक पडटाले, केन्नाय ताका जेवण मेळनासलें, केन्नाय लोक दुसरे भाशेचो आसलो, दुसरी भाशा उलयतालो, दुसरे रिलिजनाचो आसलो, दुसरे कल्चराचेर आसलो, पूण तो एक वोस जाणासलो की देवाचे मुखामोल आपणाचेर आसा. ही काणी आपणाची न्हय, ही काणी देवाची. आनी जोरी तर ही काणी देवाची, ही काणी उरतली. जोरी तर ती काणी फकत सान फ्रांसीस शावेराची, जाल्यार ती काणी सोंपतली. त्या पासो जेन्ना एकलो मनीस जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना मेलो, 4 वर्सां उपरांत तो सांगता, सान फ्रांसीस म्हणल्यार एक खुशाल मनीस आसलो. केन्नाय चलतना तो बेश्टो एप्पल वयर उडयतालो, कांय आंगोस्त्रां घालतालो, एक बॅग घेतालो, बॅगान तेचे एक ब्रिवरी आसताली आनी चड वस्तू नासले. हो मनीस सारको खुशाल. कित्याक ताच्या जिवितान म्हणल्यार एकूच तो जाणा आसलो की देवाचें मुखामोल आपणाचेर आसा. त्या पासो जोरी तर आमी हांगासर पळयल्या, हे बेसिलिकाचें नांव आसा फ्रांसीस शावेर न्हय, इट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस. जेजू ह्या काणयेचो मेन एक्टर. जोरी तर आमी फुडें पळयल्यार, वयर पळयल्यार, इट इज द ट्रिनिटी, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. दे आर द मेन कॅरेक्टर्स. ते आपणाक धाडटा. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज ओन्ली एन इन्स्ट्रुमेंट. जे संस्थेन तो आसलो, ते संस्थेचें नांव सोसायटी ऑफ जीजस. ते म्हणजे आपणाच्या नांवाचेर संस्था ओपन करूंक ना. आनी हे संस्था घडोवपाक सांत इनासान सांगले, तूं 3000 मिसां भेटोय. कित्याक चड डिफिकल्ट एक संस्था सोसायटी ऑफ जीजस दवरपाक, जेजूच्या नांवाचेर संस्था दवरपाक डिफिकल्ट. पूण तेमीन दवरले, 3000 मिसां भेटयले. कित्याक तांच्या मेन हेतू आसलो की ही काणी देवाची, ही काणी फ्रांसीस शावेर सांत इनासाची न्हय, वॉकिंगच्या सांताची न्हय, ही काणी देवाची. आनी त्या पासत हे सोसायटी ऑफ जीजस हाचो मुखेल मनीस जेन्ना 400 वर्सां सान फ्रांसीस शावेराक सांत जाता, तेन्ना तो म्हणटा, हे वरोस आनी हे एक्सपोजिशन आमकां जेजूशी लागीं हाडूंक जाय. ही काणी जेजूची. पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता आयज ह्या फेस्ता दिसा आमी समजोंक जाय की ही काणी देवाची. देवान जे मिलाग सान फ्रांसीस शावेराचे हितून केले. आनी हो मोदेकाद आसा तो सांत इनास, तो म्हणटलो, जे देवान सान फ्रांसीस शावेराक दिला, ते सगल्यांक दिला. God graces God has given for Francis Xavier, he has given for all, because it is God who is giving us. Second point म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेराचो मेन इश्ट म्हणल्यार सांत इनास. इनासाचो स्टॅच्यू आमी पळयलो आसतलो, इग्नेशियस ऑफ लोयोला. जायते लोक म्हणटलो तो फ्रांसीस झेवियर न्हू, तो इग्नेशियस ऑफ लोयोला. ह्या मनशान ताका शिटकायले. सान फ्रांसीस शावेर संवसाराचे वस्तूंनी चलतालो.
ह्या मनशान ताका शिटकायलें हो आख्खो संवसार जिखोन तुजो आत्मो शेणो जाल्यार तुजो कितें फायदो. ह्या मनशान ताका बसयलो, ताका 30 दिसाचो रेती दिलो, ताका सारकें शिकयलें. आनी ही काणी म्हणल्यार देवाच्या ही काळजाचे म्हणल्यार इट इज दिनवाशी काळजाची काणी. ही दिनवाशी काळीज ते पसो सान फ्रांसीस शावेर सांत इनासाचे सारको दिनवाशी. कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लां. म्हाका खबर आसा की जोन एकल्याच्या जिवितान 2 वा 3 मनीस तांचे जिवितान एक बरो इम्पॅक्ट करता. जावं तेंचे आवय बापूय, जावं भाव भयण, जावं कोण इश्ट, घोव वो बायल. आमी जायते फावटी बेजार जाता बारीक वस्तूचेर, पूण सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की आमची काळजां दिनवाशी काळजाची भाशेन जावची. आनी त्या पासून तो दिनवाशी काळीज कशें दाखयता. जेन्ना सांत इनास ताका सांगता, आदले दिसा सांगता तुका गोंयां इंडिजाक वचोंक जाय, तो ते स्विकार करता. जेन्ना सांत इनास ताका चिटी बरयता आनी तेची सायन तो कातोत्ता, ते चिटीचे सायनी तो कातोत्ता आनी आपणाच्या काळजान दवरता. आनी ती म्हणल्यार कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लें. ह्या मनशान आपणा बऱ्या रस्त्याचेर व्हरोन आपणाक दाखयलें. सान फ्रांसिसूय 3 चिटी कितेंय वोज घडली जाल्यार 3 चिटी तो रोमाक धाडटालो. एक चीट धाडल्यार आमकां खबर ना ती पावतली की पावची ना. सो 3 मनशां बरोबर 3 शिपांनी तो 3 चिटी धाडटालो. एक चीट ताका पावतली. सांत इनास कितें ताका सांगता तें तो तिसोल्यान कोत्तालो. कित्याक ही काणी देवाची आनी ही काणी दिनवाशी काळजाची. कित्याक ह्या मनशान आपणाचें जिवीत बदल्लें आनी हांव ह्या मनशाचें आयकतलो आनी देवाचें उतर तांकां परगटतलो. आनी जेन्ना तो चिटी बरयतालो तो सारकें एक्सप्लेन करतालो. समज तो गोंयां आसलो तो एक्सप्लेन करतालो ह्या कल्चरान कितें आसा, हिंगा लोक कितें करता, हिंगा वातावरण कितें आहा. जेजुइटाचे चिटी आख्खे डिटेलान ते बरोवन ताका धाडटालो. कित्याक मागीर ताकाय सारकें कळटालें. म्हाका दिसता आमी जायत्या जाणांनी क्रॅबाची काणी आयकल्या. क्रॅब म्हणल्यार कितें, तो दुसऱ्या क्रॅबांक जोरी तो वयर चडटा तांकां ओडून काडटा. सान फ्रांसीस शावेर तसो न्हय. सान फ्रांसीस शावेर दिनवाशी काळजाचो. दिनवाशी काळजाचो ते पासून इवन कुल्ली, इवन अ क्रॅब ते येता आनी तेचो खुरीस जो शेणला तो ताका दिता. म्हाका दिसता पयलीं म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की आपणाची काणी न्हय ती देवान जे म्हाज्या जिवितान केल्या ती काणी. दुसरी काणी म्हणल्यार ही म्हाजी आख्खी न्हय, ही दिनवाशी काळजाची. ह्या मनशांनी म्हाजे पासत वावर केला. त्या पासत हांव म्हणटा जे लोक हिंगा वावर करतात जावं आमचे वॉलंटियर तांचे सान फ्रांसीस डेफिनेटली जायते बेसांव घालतलो. कित्याक ताच्या मेन हेतू आसलो म्हणल्यार तेणेन परगटूंक नासलें, तो कॅटिकिसासून देवाचें उतर परगटतालो. जायत्या जाग्यांचेर तेन्ना गुगल मॅप्स नासले, पूण ते जायत्या जाग्यांचेर तो गेलो अलोंग द कोस्टल सायड. आनी जोरी तर आमी पळोवंक गेल्यार ज्या जाग्याचेर सान फ्रांसीस शावेर गेला त्या जाग्याचेर आयज पासून सुबेज भावाट जावं तुतीकोरन जावं हिंगा जावं तामिळनाडू ते वाटेन त्या जाग्यांचेर सुबेज भावाट. कित्याक ही काणी देवाची आनी ही काणी दिनवाशी काळजाची. तिसरे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता की तो भावार्थान तीर आसलो, हुशार तकलेचो भावार्थान तीर. कितें ताका हालय नासलें. ते पासून जेन्ना तो बेल घेवन वयतालो तो दुसऱ्यांकूय भावार्थान भरतालो, भुरग्यांक एकठांय करतालो. बेल म्हणल्यार कांपीट, धाकटीशी कांपीट जे सायकलीचेर आसा ती बेल तो वाजयतालो. ती वाजयतालो, भुरग्यांक एकठांय करतालो, लोकांक एकठांय करतालो आनी ती कांपीण वाजोवन तांचो भावार्थ वाडयतालो. तांकां देवाचें उतर परगटतालो आनी तांचो भावार्थ वाडयतालो. आमचे हिंगाच आसा सी कॅथिड्रल, तेची बेल म्हणल्यार सगळ्यान व्हडली, म्हाका दिसता एशियान सगळ्यान व्हडली. तशी आनीक 2-3 बेली आहात जे गोंयां आसा, जावं पणजेची जावं सेंट कॅजिटनाची ती व्हडली. आदी जेन्ना ती बेल वाजताली ती म्हणल्यार देव आपयता. ती बेल वाजली लोक आयमोरी म्हणल्यार बारोबर येताले आनी रोजार करताले. जेन्ना कितें त्रास येयले
लोक इगोजेचे बेल वाजयताले. जेन्ना कोण व्हडलो मनीस येलो लोक इगोजेचो बेल वाजयताले. जेन्ना काजाराचे टायम जालो, मिसाच्या वेळार काजाराचो टायम जालो, ते बेल वाजयताले. जेन्ना कोण मेलो दुसरे भाशेचे बेल वाजयतालो. म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आयज आमकां शिकयता की आमी आमच्या जिवितान देवाची बेल आमी आमच्या जिवितान वाजोवपाची. जेन्ना तो भायसून गोंयां येयलो तो एका राजाचो एक मेन मनीस कसो आनी पाप साहेबाचोय मेन मनीस कसो. जेन्ना त्या लोकांनी ताका व्हरपाक येले तेमी ताका एक बरो जागो दिलो. पूण सान फ्रांसीस शावेराचे तकलेन आनी काळजान देवाची बेल वाजली. ताणें म्हटलें हें म्हजें जिवीत न्हय. म्हजें जिवीत म्हणल्यार हांव हिंगासर सेवा करपाक येला. त्या पासत तो एका हॉस्पिटलांत सकयल न्हिल्लो आनी लोकांची ताणें सेवा केली. जेन्ना तो लेप्रसी थिंगा गेलो ताका वीट येयली. जायते फावटी तो वोंकलो. पूण ताणें ताच्या काळजान आनी ताच्या मनान बेल वाजली की ही आपणाचें जिवीत न्हय, हें देवाचें. ताणें ते लेप्रसीचे जे किडे आहा ते तोंडान घेतले आनी म्हटलें हेंची सेवा आपूण कोत्तलो. जेन्ना तो जॅपेनाक गेलो तो गरीब कसो गेलो, त्या लोकांनी ताका स्विकार करूंक ना. पूण तेन्ना ताणें ताच्या जिवितान आनी काळजान देवाची बेल मारली आनी ताणें म्हटलें की ह्या लोकां भाशेन आपूण जातलो. सो ताणें आपणाचे पयशे मोडले, एक गिरेस्त सांगोस्त्र घातले आनी थिंगा गिफ्ट घेवन त्या लोकांक मेळोवपाक गेलो आनी देवाचें उतर परगतलें. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकांय सांगता आमच्या जिविताची बेल मार. आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी ताळणेन पडटा, जायते फावटी आमी करप्शनान वयता, जायते फावटी आमी एनवायरमेंटाचेर पाड कोत्ता. आयज म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकांय आमची बेल मारता आनी आमकां शिटकायता की आमी देवाचे वाटेर चलोंक जाय. हे आदल्यो वाट्यो आमी सोडूंक जाय. म्हाका दिसता आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां तेय आमंत्रण दिता. आनी चवथे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता निमाणे वस्त म्हणल्यार आमचे गोंयचो लोक वो जे लोक भायसून येयल्यात. आयज बेगीन उठोन आमी हिंगासर येयल्यात, जायतो लोक हिंगासर येयला. ओके, तो लोक तांचे काळजान एक स्पेशल डिवोशन आसा फ्रांसीस शावेरा. आख्खे वर्ल्डा वयर लोकांक दिसता हो सांत. पूण ह्या लोकांक दिसता की हो मनीस म्हणल्यार आमच्या घराचो वडील. ते पासत आमी पळोवंक गेल्यार जेन्ना कोणाचो भुरगो शिकना ते म्हणटा फ्रांसीस शावेर आपणाच्या भुरग्याक मातशें शिकय. जेन्ना कोणाक चेडवाक वा चेड्याक सोयरीक मेळना ते इंटेंशन घालतले. जेन्ना कोणाची बायल सुबेज रागार जाता घोव म्हणटलो माग तेचे पासत ताका शांत कर. जेन्ना कोण घोव वो यूथ काम करिना पूण सोरोप येता तेंचे माय पाय ते मागतेल्यो हेचें जिवीत मातशें बदल. जेन्ना जाणट्यांक बरी जेम पडना तांकां कोण ना कोण त्रास कोत्ता तेमी इंटेंशन घालतात सान फ्रांसीस शावेरा पासत. जेन्ना कोणाक भुरगे जायना ते इंटेंशन घालता. जेन्ना ते भुरगे शिकोना ते इंटेंशन घालता. ह्या लोकांक कितें दिसता की हो मनीस आपणाच्या जिवितान तांचे जिवितान मिलाप करतलो. सान फ्रांसीस शावेर फकत ह्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार मिलाप करिना. हांव तुमकां सांगता आनी बरोवन पासून दिवंक शकता की 2 दिसां जायत्या लोकांक सान फ्रांसीस शावेराचेर भावार. जायते फावटी कोणाची घोव वो बायल मेल्या, जाणटी आसात, पूण तांकां खबर आसा की हो सान फ्रांसीस शावेर तांकां पळयतलो. जायतो लोक दुसऱ्या गांवांसून चलोन येयला. कित्याक तांकां दिसता की हो सान फ्रांसीस शावेर तांचेर बेसांव घालतलो. जायते व्हॉलेंटियर हिंगा आसतले ते आपणाचे दीस हिंगा काडटात. तांकांय जायतीं कामां आसात पूण ते हिंगा काडटात. कित्याक तांकां दिसता की हो सान फ्रांसीस शावेर तांच्या जिवितांत एक तांकां बरें जिवीत दितलो आनी तांचेर बेसांव घालतलो. पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता ही काणी सान फ्रांसीस शावेराची न्हय, ही काणी देवाची. त्या पासत आमी पळयतले बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस हिंगा पळयतले जेजू मेन, जेजू हिंगा मेन. सान फ्रांसीस शावेराच्या हातीन जेजू म्हणल्यार मेन. दुसरी काणी म्हणल्यार ही काणी सान फ्रांसीस शावेराची न्हय, ही काणी दिनवाशी काळजाची. ज्या लोकांनी म्हजेर कितें बरें केलां तांकां हांव सदांच दिनवाशी. तिसरी वस्त म्हणल्यार ही काणी भावाताची.
जिवितान जायते फावटी आमकां अशें दिसलें नाका अशें जिवीत जियोचें न्हय. सान फ्रांसीस शावेराक तशें दिसोंक ना. ताका दिसलें की आपूण हेंच जिवीत जियेतलो. जावं काजाराचें जिवीत तुमकां दिसता काजाराचें जिवीत, जावं कामाचें तो फाटीं सोडोंक ना. ताका दिसलें की आपूण फुडें वयतलो, गोड भावार्थान रावतलो. आनी चवथे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता सान फ्रांसीस शावेर आमकां सांगता, आमी सान फ्रांसीस शावेराक सांगता की तूं आमचो वडील, जोरी तर कोवीड जावं तूं आमकां सांबाळटलो, जोरी तर कोणें आमचेर एटॅक करूं तूं आमकां सांबाळटलो, तूं आमकां सांबाळून दवरतलो. म्हाका दिसता ही 4 वस्तू आयज सान फ्रांसीस शावेर आमकां शिकयता. ह्या सकाळच्या वेळार सुमार 4:15 जाल्यान. आय होप तुमी सगळीं जागी आसा न्हय? जागी आसा. ओके. जागे आनी जिवीत दवरपाक, जिवीत दिवपाक, भावात आनी बोरवाश्यान फुडें व्हरपाक एक सांत देवान धाडला. ताचें नांव जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर, जो तुमच्या पुर्वजांक पयलोलो, जे तुमी पळयतले आनी जे तुमचे फुडाराक लोक पळयतले. हे सान फ्रांसीस शावेरान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उबी रावया आनी आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया. पोवीत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बागिवोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान पोरगोट करूंक बापाचें बोल तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. संवसारांतल्या मिशनारांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर कोत्तोल्यांनी पोवीत आत्म्याच्या बोळान आनी भावाताच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भावार्था खातीर कोस सोंसतोल्यांनी बागिवोन फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवंक आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सोदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयची समोरोमणी आमचो भावार्थ खोलावूं आनी आमच्या बागिवोनपणांक आदाराची जावं आनी ह्या वरवीं दिसपट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानांक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोत मानता म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत जालो, आंगवार मळयत्या जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इंत्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे बसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडो वेळ आमच्या मनान कितें इंटेंशन आहा तें आमी देवा मुखार घालुया. तरी तर आमकां कोणें सांगलां माग म्हणून तांचे पासत आमी किरीतपणीन मागया. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुसार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुसार वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडून बागियोन फ्रांसिसाक माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्यांक आनी पयशिल्यांक आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमान साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनूच शब्दा वरवीं तुवें सोगले रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मळेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जोयत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली. देखून देव दुतां आनी सोमेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कोराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावा ताचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमांव ताचो आदारी गवणी बाप आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी आंकवार मारये देवाची माये संगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्म दुता भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमचे बापा म्हणटाना आमी मागुया दुसऱ्या धर्मा पासत की देवान तांचेर आनी तांचे फामिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालून जे लोक आमचे बरोबर ऑफिसान काम करतात वा आमच्या शेजाऱ्या मोदेकात रावतात तांचो आमी खेरीतपणे उगडास करुया आनी तांचे सान फ्रांसीस शावेराचे विनोदीन तांचेरूय आमी आशिर्वाद मागुया. बरोबर म्हणुया, आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओर्तेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे खोशेपण म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडटाटी. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सोम्याचे म्हजे देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनिया घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कम्युनिया घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we will like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही
परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए।
जेजू आमच्या काळजांत आयला ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया. ही काणी जेजूची बाग्योन फ्रांसीस शावेरान ताचीच परगोटणी केली. ओगेपणान काळजांत आयलोल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बागियोन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमचे काळजांनी पेटोय. ताचे असले हुरबेवून दोन परगोतनार आनी वीर भोग आमचे मोदे उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावरड्याक तुवें बसयलें तें इनाम जोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसूया. मोगाळ भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराची कुशाल बरीत आनी आशिर्वादान बोल्लोली दोबाचीक परब आमी आमडेतां. आयज पोरबे दिसा मिसाची भेट समोर उमल्या आमचे यादनीक भावा फादर मर्विन डिसोजा ताका तशेंच सोहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमच्या गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. आयज बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसांचो वेळ हाचे फुडें हे पोरी 5 वाजता 6, 7:15, 8:30 दोबाजीक मीस इंग्लीश भाशेन 10:30 वरांचेर, दोनपारा 12:15, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. आयज सकाळीं आदेसाक आमचो व्हीलचेअर कावंटर बंद आसतलो, पूण सांजे आदेसाक 2 ते 6 पर्यंत तो उक्तो आसतलो. आयज फेस्ताच्या निमतान बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव सकाळीं 5 वरांचेर तावन सुरू जातलो. फाल्यां तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जातात तशींच चालू आसतलीं आनी ही मिसां आमचे डायोसिसांतलीं दर एक फिरगोज समोर उमतली. आयज खुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना, फाल्यां तावन परतून सुरू जातलें. फाल्यां 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्तोलीक नुन्सियो यजमानपण चलयतलो. सगळीं आमी उबी रावया. So wish each one of you all a happy feast from all of us over here. Happy feast to you all. May God bless you all. We'll pray for you all and for your family. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे तकल्यो बागुयात.
देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर तुमचेर आनी तुमचे फामिलीचेर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगल्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूंक तोच देव सान फ्रांसीस शावेराचे विनोवतेन तुमचो बाबा थीर करूं तुमचो बोरवासो सुदारून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलोल्या प्रिती मोगान पेटोवन देवान तुमकां कालोखांतल्या आपल्या विचित उजवाडाक आपयल्यान तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बोरवाशान आनी प्रिती मोगान थीर करूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगलीं बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा आमीन Soy mi